जुवांच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप। आम्ही ताचे तावन आयकल्लो आनी तुमकां परगट करता तो संदेश हो। देव म्हळ्यार उजवाड, ताचे थंय काळो कुस्स ना। देवा सवे आमी एकवटांत आसा म्हूण सांगून आमी काळोखांत चलतां जाल्यार आमी फटकिरी, कित्याक आमी सता प्रमाणे जियेना। पूण देव उजवाडांत आसले बरे आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसाव म्हूण जालें। ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचे रगत आमकां सर्व पातकांतली नितळ करतलें। आमचे थंय पाताक ना म्हूण आमी म्हणू जाल्यार आमकांच आमी फटयता, तवळ आमचे थंय सत ना म्हूण जालें। पूण आमची पातकां आमी वळखून जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां भोगसून आमकां सर्व खोटेपणांतली नितळ करतलो। आमी पाताक करूंक ना म्हणू जाल्यार आमी देवाकच फटकिरो करता, ताचे उतारी आमचे थंय ना जाता। म्हज्या ल्हाना भुरग्यानो, तुमी पाताक आदारूंक नजो म्हणून हांव तुमकां हें बरयता। पूण कोणेय पातकांत पडलो जाल्यार बापा लागीं आमचे खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा, तोच नितीवंत जेजू क्रिस्त। तोच आमची पातकां पुसून काडटा ती भली, आमची मात्र न्हय बगार अख्ख्या संवसाराची पातकां। देवाचे उतार हे। मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। ते गेल्या उपरांत सर्वेस्पराचो एक दूत जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडून म्हणालो, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक पळोवन वच। परत्यान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यान थंयच राव। बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सोदना करच्यार आसा। जुजे तक्षान उठलो, आवय भुरग्याक घेवन राताराती इजिप्ताक भायर सरन गेलो आनी हेरोदीच्या मरणा पर्यान थंयच रावलो। अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें, इजिप्तांत थावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो। त्या ज्योतिशांनी आपणाक ठकयलो म्हूण समजताच हेरोद सगलोच रागान कडकडलो। ज्योतिशा थावन निघंट कर्ण घेतल्या वेळाक सरी जावन बेतलेहेमांत आनी भोंवतणी आसल्या चड उणे 2 वर्सांच्या सोमेस्त चेरक्या भुरग्यांक ताणें जन धाडन जिवीशी मारयलें। तवळ पूर्ण जालें येरेमिया प्रवाद्या मारिफात म्हणलें तें, रामांत आयकली एक जाद बोब, रुदान आनी कठीण विळाप। राकेल आपल्या भुरग्यां पासत रडताली, ती अंतरली देखून बुजवून घेवंक ती आयकना जाली। देवाचे उतार हे।